वीज दरवाढीविषयी मुख्यमंत्र्याकडे उलयतलो. कॉन्ट्रॅक्टरांची 5 कोटींची बिला पेंडिंग ती आधी क्लियर करतले. राना शेतकी वाठारांनी अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर भर सुदीन उलयलो. भारताचो संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराक राष्ट्र ओंपता आर्गां. सरकारी आनी खाजगी कार्यावळींतल्यान श्रद्धांजली. नवे मंत्री कामाक. निळकंठ म्हणटा नुस्तेमाराची येणावळ वाडोवंक यत्न. फळदेसाय म्हणटा समाज कल्याण स्किमी गरिबां मेरेन. पुरातत्वात एक्सप्लोरेशनाक संद. एका लायसन होल्डराक 10 परस मायज रेंट बायक दवरूंक दिवच्यो. गाडयांचे परमीट 6 न्ही 9 वर्सांचे करात. रेंट बायकवाले पावले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात. सीएनजी पीएनजीचो रेट आनीक वाडलो. सीएनजीचो प्रेस किलाक वाडलो 5 रुपयांनी. पीएनजी वाडलो 4.5 रुपया. सरकारान कापसाची आयात केली. 30 सप्टेंबर मेरेन जकात शुल्क मुक्त. आज सावन आदेश लागू. देशभरातल्या वस्त्रोद्योगाक लाव. पुराय संवसाराबरोबर गोंयांतूय क्रिस्तांव आज पाळटा मोंडी थर्सडे. जेजून 12 शिश्यांचे पांय धुवन निमाणे जेवण घेतिल्ले. त्या दिसाचो उगडास फाल्यां गुड फ्रायडे. पवित्र सप्तकात पोन्ने गोंयची बेसिलिका बॉम्ब जेजू इगर्ज टुरिस्ट आनी बाकीच्या लोकांक भेटे खातीर बंद. आयतारा 17 एप्रिल सावन 11:30 उपरांत लोकांक उक्ती. मोपा लिंक रोडाक हायवे कायद्या सकयल केल्ले भूंयसंपादनाक लोकांची आव्हान याचिका हायकोर्टान मारली भायर. लोक मागताले मायज कंपेन्सेशन. लिंक रोडाक मार्ग मेकळो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाक वर्स 2026 मेरेन दिली मुजतवाड. देशभरातल्या 2,78,000 ग्रामपंचायतींक जातलो लाव. पेडण्या फकीरवाड्यावेल्यान मोपा एअरपोर्टाचेर ट्रकांची येवच वाडली. शॉर्टकट पडटा म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर हायवे सोडून गांवच्या रस्त्यान. लोकांचो जीव मुठीत. ट्रकाचो रूट बदलात मागतात लोक. श्रीलंकेत अर्थीक आनी कायदो सुवेवस्थेचे संकट दिशी खर. विरोधकांची अध्यक्ष गोतबाया राजपक्षा आड अविश्वास थारा हाडून महाभियोग चलोवंक हालचाली. युक्रेनाचे गैर हे नरसंहार. पुराय युक्रेन ना नपयत करपाचो रशियाचो अध्यक्ष पुतिनाचो प्लान. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडनाचे वक्तव्य. रशिया म्हणटा झूज बंद करचे ना. रशियाकडच्यान तेल खरेदी करून भारत कसलेच निर्बंध मोडिना. प्रधानमंत्री मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडनाचे व्हर्च्युअल चर्चे उपरांत अमेरिकेन केले स्पष्ट. सव्वीस वर्षाच्या मडगावच्या शिवम शिंगणापूरकाराक नवी जीण. बेळगावा केएलईत यशस्वी हार्ट ट्रान्सप्लांट. डोनर मेळूक 4 वर्सां. केएलईत आनीक एक यशस्वी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट. देशात कोविडाचो नेट एक सारको देंवता. दिसपट्टे नवे दुयेंती हजारा सकयल. राष्ट्रीय पावड्यार कोविड लसीकरण पावले 186 कोटी वयर. गोंयांत 27 लाख पार. मोपा एअरपोर्टार आत्र्या पैरान मोर्चा चालूच. काल परत मोर्चा. शेकड्यांनी कामगारांचो एअरपोर्टाच्या गेटीर जमाव. पगार पडूंक ना म्हूण मोर्चा. कंपनीन घालो पोलीस फोर्स. आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिवपाचे प्रकरण पावले हायकोर्टात. एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिशान घाल्ल्या जनहित याचिका. 25 एप्रिलाक सुनावणी. फिफा 17 वर्सां सकयल्या संवसारीक बायलां फुटबॉल सर्ती खातीर फिफान भुवनेश्वर, गोंयांत फातोड्डा आनी नवी मुंबय सुवाती केले जाहीर.
पुण्यात राती जाल्ल्या IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत पंजाब किंग्सान मुंबई इंडियन्साक मारले 12 धांवड्यांनी।